माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या जोड पालवान रंकश पोर्ट्रेट रांगोळी क्लासेस हे फोंडेच्या संस्थेन 2 दिसाची अखिल भारतीय पावंड्यावयली रंगोळी सर्त घडोवन हाडली। गोयच्या रांगोळीकारा बरोबर गोय भायल्या कलाकारांनी सर्तीत वांटो घेतिल्लो। कलाकारांमदी कला जीवित करपाचे गुण असतात। अखिल भारतीय पावंड्यावयले रांगोळी सर्तीत कलाकारांनी आपले कलेंतल्यान जिवितांतले सत दोळ्यामुखार हाडपाचो यत्न केलो। पयलेच फावट घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीत सुमार 102 कलाकारांनी आपले योगदान दिले। लोकांनी व्हडा संख्येन रांगोळी पळोवपाक हजेरी लावची असो उलो आयोजक आकाश नायकान मारला। पळयात। आम्ही ऑल इंडिया रांगोळी कॉम्पिटिशन दवरलेलें काल आनी आयज। सो आयज हो दुसरो दीस। सो ऑलमोस्ट खूब रांगोळ्यो कंप्लीट जाल्ल्यो आसा आनी थोड्यो जावपाच्यो आसा। तांकां 3 सुद्दां लास्ट टायमींग आसा सांजचो। सो खूब बरें दिसता की खूब वेगळ्यो वेगळ्यो रांगोळ्यो पळोवपाक मेळटा, तरेतरेचे टॉपिक्स पळोवपाक मेळटा आनी खूब कलाकारांनी गोंयचे तशे भायले चडशे भायले कलाकार हे कॉम्पिटिशनाक आसा। टोटल 102 कलाकार हे कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी अश्यो म्हणजे पावरफूल म्हणटा तशी इतल्यो रांगोळी घातलेल्यो आसा की खूब बारीक बारीक डिटेलिंग सुद्दां अशें खूब वर्क्स आसा तितून आनी चडश्यो अश्यो बेज्ड ऑन अश्यो आमचे समाजीक कितें आसा तेजेर चडश्यो आसा। सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की आयज सांजे 5 सुमार प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आसा। सो सगळ्या लोकांनी येवचें आनी रांगोळी तरेतरेचे पळोवचे। अशें फर्स्ट टायम ऑल इंडियेन जाल्लें आसा। सो ही ऑपॉर्च्युनिटी मिस करूं नाका। सगळ्यां कडेन मागता आपल्या फॅमिली वांगडा सगळ्या फ्रेंड्सां वांगडा घेवन मुद्दम येवचें। एक रांगोळी जी आसा ती अशी आसा की एक्सिडेंट जे ड्रिंक एंड ड्रायव्ह ही एक रांगोळी काडली आसा, ताजी कशी दिसता तुका? ती रांगोळी खूब बरी आसा की समाजाक लागून खूब जाणां ड्रिंक करूनय ड्रायव्ह करता, थोडे जाणां ओवरटेक करता। सो तांकां लागून ही खूब बरी मेसेज शी की जेणे करून आमच्या गोंयान एक्सिडंट खूब केसीस वाडटा ते खंय तरी कमी जातल्यो। ह्या आर्टांतल्यान तेंच्यांनी कलाकारांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।